सोंपल्या उपरांत एकल्याच पुताक हांवें वाडयलो. आपल्या काजार कोर म्हणटा म्हूण रीण काडून पुताक काजार केलो. नको पुताक म्हज्या कोणे गाय विकाचो कांटो तोपलो. आजील आतां वचोना म्हूण पुतान घरालो म्हाका भायर घातलो. जेवण पासून म्हाका दिनात म्हणटात भीक मागोन दीस काड. दोंगरार देव उदीक घालता वाडोंक जाये म्हणून तें झाड. उदक कोणे तुका नाडलो सारको चालो मुरे तूं पाड. बरे भाशेन वाडयलोलो गोठ आसतना एक हाड. पुता पुता म्हज्या म्हाका सालवार कर एक घर जावन आसा मोठें आनी आयज तूं म्हाका ह्या घरांतलो भायर घालताय. पुता म्हाका वास येता म्हणटाय. पुता पूत काजार जाल्या उपरांत आपल्या भितर तो सारकोच बदल्लो. भांगाराचो गुडो आसलो नको कसो फातर जालो. मोगान वेंगयतालो नको कोणाचो दोडो लागलो. भागी म्हाका दोरिना म्हणटा वास मारता म्हाका घुसलोलो. ल्हान आसतना पुता तुजी जायतीच घाण हांवें काडली. तुकाय जायतो वास येतालो पूण तुजी मोगान सेवा केल्ली. दिसाक 10 फावटी तरी मुतोन तूं कपडे ओले करी. म्हाका कपडे हाडून दिनात घालून भोंवता हांव ही पिजलेली. बाबा बाबा म्हाका दार उगड. हांव खंय म्हणून वेचलो रे म्हज्या पुता. कोणे तुका नाडलो रे बाबा. तूं हो तूं आसोंक ना मरे आसोंक ना. सदांच पोटार आपल्या कसल्यो माजो आसात काय विचारी. खेळटाना शिशे तोपलेले म्हूण सांगून हांव फूट मारी. दोनूय तुज्यो किडन्यो पिड्यार जाल्यात म्हूण दोतोरांची दिलेली. म्हजी एक किडनी तुका दिवन वाटायलेली गोडी मोरणाची. हांवें एक किडनी दिलेली म्हूण पुता संवसारान तुजी येता. ही खबर कानार पडटूच घडये पुता तूं सोदीत म्हाका. असले जायते पायची येतात नको हे पूत कोणाक भियेतात. बरे भाशेन तूं राव म्हणून हात जोडून हो पाय मागता. कांयच वायट तुका हांव मागोना बरे भाशेन तूं राव पुता.